कासारवांडे गावात रावता। माझे नाव महेश बबली नाईक। तर हांगा सध्या एअरपोर्टाचे उदक सोडले आणि आमका रस्तो बंद जाल्लो असा। तेन्ना कासारवांडे देऊळ वाड्यार थंय रोड बंद जालो, भुरग्यांक नुकसान जाल्ले, शाळेत कशे वयतले, कदंबा बंद आहात, गाडये बंद आसात। आम्ही सगळे आता आमची गाई गुरां सुद्धा बंद आहा वचपाची। तेन्ना हांगा वयले एअरपोर्टाचे उदक सोडले आणि आमकां खूप नुकसान जाल्ले। आमची शेती हांगा पुरी बुडान गेल्ली आहा, शेतीचे नुकसान जाल्ले आहा। तेन्ना सरकारान हेचेर दखल घेवपाची। स्थानिक आमदार आमचे आल्लेकर सर आहात, त्यांच्यानी हेचेर विचार करचो, विचार विनिमय करून आमकां न्याय दिवचो। वर्षांनी हे एअरपोर्ट जाल्यारच हे अशें जाता, तेका लागून आमकां सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा। सगळे आता लोक हांगा रावल्ले आहात आणि हे पळयात हे उदक अशें भरलेले आहा शेतांतल्यान। आम्ही आता कासारवांडे गावात आहा। कासारवांडे जे मिनी पूल जे हांगा आमी बांदपाचो जो तांकां जे हे सरकारा कडेन जे निवेदन केल्ले, सरकारा पंचायतीन आमी सांगलेले, त्या जाग्यार आमी उबे आहा। आयज लोकांची कशी हालत आसा ती पळयात। आयज जे पळोवपाक गेले जाल्यार हे सगळे कडेन अशे गाडये उबे आहात, लोकांचे कामां वचपाचे हाल जाल्ले आहात। लोक कशे कशे मुठीत घेवन जीव घेवन हे आपल्या कामाक वचपाचे प्रयत्नात आहात। आयज तुम्ही पळयतात जाल्यार हे कासारवांड्यात हेचेर लक्ष घालपाचो सरकारान म्हणून आमी वेळोवेळी सांगत आहात तांकां। आणि जर हेचेर आमदारांनी आमचे येवन आता प्रत्यक्षात हे पळोवपाचे अशें आमी एक तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता। मी इकडे पावसात आहे हा, नंतर फोन कर। पावसात आहे नंतर फोन कर। पावसात आहे नंतर फोन कर। वाडा